टिळक पुण्यतिथीच्या निमतान एक चर्चा जावची पत्रकारिते संदर्भात, कारण पत्रकारिता दीस म्हणून मनयतात. त्याच संदर्भात आज किशोर नायक गांवकर म्हजे कडेन आसा. किशोर नायक गांवकराची वळख करून दिवपा वेळार म्हजे परस एक जवळ म्हाका दिसता तो एक 10-15 वर्सां नंतर पत्रकारितेन आयला आनी तूं एक नवी पत्रकारिता करता. तुवें छापील पत्रकारिता केली, तुवें पारंपारीक जर्नलिझम केलें आनी आतां तूं डिजिटलान भितर आयला आनी तूं एक वेगळी उत्साह घेवन पत्रकारितेन काम करता. सो म्हाका तुका तेंच दिसता की आज टिळक पुण्यतिथी निमतान जी पत्रकारिता दीस म्हणून आमी पळय मनयतात, तुज्या मनान अशें कितें रिफ्लेक्शन्स आयली? सर, कितें जालां की सदांच पत्रकारिता म्हटल्या उपरांत कांय ठरावीक नांवां घेवपाची एक पद्दत जाल्या. आतां टिळकांची पुण्यतिथी म्हणटकूच आमची गोवा श्रमीक पत्रकार संघटने मार्फत आमी पत्रकारिता दिन साजरो करतात. आनी मागीर भाशणां दितना टिळकान अशी पत्रकारिता केल्ली, मागीर आगरकरान अशी पत्रकारिता आनी लोकांक दिसता केल्ली. की जाणा टिळकाची पत्रकारिता फक्त टिळकाचेर केसी ब्रिटिशांनी घाल्ल्यो म्हणून. हय पण पुण्याच्या कितलेशा लोकांनी, सर्वसामान्य लोकांक सुद्धा केसी घाल्ल्या. हय हय कोणाक तरी घर उडयलें टिळकान बरयलें जाल्यार ते घर मालकान घाल्या. 3 फेसी आमी पत्रकारितेच्यो म्हणजे सध्या आमच्या पिडयेन तरी पळयल्या. एक ती टिळक आगरकरांची पत्रकारिता, त्याच्या नंतर मदली पत्रकारिता. आता गोंयच्याच बाबतींत जर सांगचे जाल्यार तुम्ही वदळ चर्चा करता आसतना गडकरी, मागीर नारायण आठवले हेंची पत्रकारिता आणि आता आधुनिक पत्रकारिता. या तिनूय फेसींनी ज्या पद्दतीन आयज पत्रकारिता बदलत चल्ल्या ती जर पळयत जाल्यार हो बदल हो जर आमी समजून घेयना आणि तो बदल घडटा त्या पद्दतीन आमी आमच्या स्वता भितर जर बदल करिना जाल्यार आमकां लोक पिशेट ठरोवपाचे आतां फक्त उरल्या. सारकें खरें. म्हटल्यार आमकां कितें दिसता की पयलीं पत्रकार सांगतालो ती पूर्व दिशा. सामकें. पत्रकार कारण ते एकूच माध्यम असलें समजून जनजागृतीच्या घेवपाचें. संदर्भातलें सारकें. आणि लोकांक अवेअर करपाच्या बरोबर. संदर्भातलें. आयज सर परिस्थिती अशी जाल्या की खंय तरी एक्सिडंट जाल्या उपरांत थंयसरलो एक नागरीक आमकां पत्रकारांक सांगता आणि आमी मागीर ती बाकीच्या लोकांकडे व्हरता. पयलीं कशी आसली, पत्रकार लोकांकडे व्हरतलो मेसेज, सारकें. आयज लोकूच पत्रकारांक मेसेज दिता हें बरें आणि जालें. मागीर तो हें बरें सगळे कडेन जालें. पावयता. पत्रकारिता थोड्याच मुठभर लोकांच्या हातान आयिल्ली, डिजिटल माध्यमांत ती सर्व व्यापक केली. एब्सोल्युटली सर्व व्यापक केली आणि त्या खातीर आमी आयज म्हणजे पयलीं कितें जातालें की पयलीं समजा एखाद्या पत्रकारान चिंतलें आपूण बरयता ते लोक मान्य करून घेतले म्हणून. आयज तुमची सत्व परीक्षा, आता उलयतना सुद्धा आमी जर एखादी मिस्टेक करीत जाल्यार आमची धिंड काडटले कमेंटांतले. एक्झॅक्टली. आणि आमी बरयतना सुद्धा जर कितें तरी चुकलें बरोबर. जाल्यार आमची धिंड थंय डिजिटल मिडियाचेर येतली. म्हणजे आमी बरोबर. कितले कॉशियस आसपाक जाय. आनी आमी ताका लागून चड कॉशियसय जाल्यात. Absolutely. कारण कितें जालां म्हाका खबर आहा न्ही, हांव तेन्ना जेन्ना एका दुसऱ्या पेपरान पत्रकारिता करतालो तेन्ना मनोहर पर्रीकाराचेर टिका करपाचो सामको म्हाका एक कशें जातालें पळय, पत्रकार कोण जो एंटी इस्टॅब्लिशमेंट आसतालो ही म्हजी सामकी करणी. हांव म्हणटा तशें माधव गडकरी, अरुण टिकेकर, मागीर कुमार केतकर हांची सगळे एंटी इस्टॅब्लिशमेंट पत्रकार न्ही. सो पर्रीकार आयलो की पर्रीकाराचे सगळे लोक वा 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 करपाची एक व्हडली स्पर्धा सुरू जाल्ली. खूप जाणांचो आणि एक गैरसमज कितें आसा की पत्रकारांनी अनबायस आसचो आणि तांणी दोनूय बाजू व्यवस्थीत पद्दतीन मांडचे. खंयचीच बाजू पत्रकारांनी घेवपाची न्हू. म्हाका दिसता ज्या पत्रकाराच्या बाबतीत आणि पत्रकारितेच्या बाबतीत कांय जाण उलयतात तांकां मुळात पत्रकारिता खबर ना. आयज टिळक पुण्यतिथीच्या निमतान गुजाचो कार्यक्रम आसलो आणि संदेश प्रभुदेसायचो लेक्चर आसलो. सो त्या वेळार तांणी एक प्रश्न केलो आमकां सगळ्यांक की पत्रकार हो बायस काय अनबायस. पयलीं आमकां दिसतालें अनबायस पत्रकार आसतलो, पूण पत्रकार हो बायसूच आसतलो. हांव तशेंच म्हणटा. हांव कित्याक म्हणटा जाणा, हांव म्हणटा पत्रकार हो स्वतंत्र आसचो. एब्सोल्युटली. भारता सारक्या विकसनशील देशांत जंय अजुनूय मोठ्या प्रमाणाचेर गरीब लोक, दबिल्ले लोक, कमकुवत लोक आसात, थंय पत्रकारिता वन सायडेडच आसपाक जाय. तांणी गरिबांची बाजू घेवपाक जाय, ताणें कमकुवत लोकांची बाजू घेवपाक जाय, ताणें अन्याया विरुद्ध आवाज उडोवपाक जाय. कारण अन्याय इस्टॅब्लिशमेंटच अन्याय करता. एब्सोल्युटली. अशा वेळार पत्रकार हो तटस्थ आसूंकच शकना. पत्रकार हो बायसच आसपाक जाय. माझे एक सादें एक्झाम्पल तुमकां सांगता. 100 समजा मनीस आसात, बरोबर. 95 लोकां मेरेन सरकार पावला, सरकारान तांकां व्यवस्थीत पद्दतीन आदार दिला आणि 5 लोक पूर्णपणे वंचीत उरल्या. सामकें. आता आमची पत्रकार म्हणून भूमिका त्या 5 लोकांक न्याय मेळोवन दिवपाची. सारकें. पुढून जर त्रयस्थ मनीस जर आमकां सांगीत तूं कसलो पत्रकार. 95 लोकांकडे सरकार पावला, तांकां लोकांक त्या लोकांची सगळी व्यवस्था सरकारान केल्या गेल्या. तुम्ही कुड्डे, तुमकां त्या 95 लोक दिसत ना, तुम्ही त्या 5 लोकांचे घेऊन निगेटिव्हिटी पसरयता ना.
बरोबर. त्या 5 लोकांक न्याय दिवपाचे काम हे पत्रकाराचे आणि त्या 5 लोकां खातीर झगडपाचे काम हे पत्रकाराचे आसपाक जाय. तो Exactly. 95 लोक समाधानी आसा म्हणून जर तो समाधान मानपाक लागत जाल्यार त्या 5 लोकांक आयुष्यात केन्ना न्याय मेळपाक ना. सामकें खरें. आणि पत्रकारिता आज ज्या पद्दतीन आमी पळयतात न्ही की ती एक्टिव्ह वचपाक जाय, ओवर एक्टिव्ह वचपाक जाय, ह्या सगळ्या संदर्भांनी एक पत्रकाराची एक नवी जबाबदारी आयल्या. कारण आमी म्हणटा तशें की आतां सर्वसामान्य मनशाच्या हातान मोबायल आयलो, Absolutely. सर्वसामान्य इंटरनेट आयलो, सो मनीस खूब फास्ट जालो. एका अर्दान लोक सोशल मिडिया इतली स्ट्रॉंग जाली, दुसऱ्या अर्दान जेनझी सारकी आतां नवी जी पिढी आहा ती तुजो पेपर वाचत ना, Absolutely. ती पारंपारीक मिडिया वाचीत पळयत ना, ना, बरोबर. तांचे ओन मिडिया जेन्ना तयार केले. अशे वेळार आमच्या सारक्या इतली वर्सां पत्रकारितेन काडिल्ल्या मनशाच्या आंगाचेर भुजाचेर एक नवी जबाबदारी आयल्या की भुमिका घेवन बरोवप. ना 100% भूमिका. आता पळया, बातमी पयलीं कशें आसलें, समज आसलो पत्रकाराचें काम बातमी करप. बातमी आता सेकंडरी जाल्ली आहा. बातमी सारकें. ऑलरेडी लोकांकडे पावली. हांव तशेंच त्या म्हणटा, सान मेरेन बातमीची सांजचे मेरेन चिकित्सा. दिल्लीक पयशें कितें घडटा हय. त्या सान मेरेन लोकांनी सगळे घराघरांनी पळयलां, ताजेर वेगवेगळी चर्चा Exactly. जाल्या. दुसरीच पेपरान तूं कितें दितलो? त्या बातमीचे विश्लेषण प्रत्येक, आता तुम्ही संपादक म्हणून काम करतात, हांव एक बारीकसो संपादक म्हणून काम करता. माझ्या नजरेसून त्या गजालीकडे हांव कसो पळयता, सारकें. तुमच्या नजरेसून त्या गजालीकडे तुम्ही कशे पळयतात. आता तुमची भूमिका मानपी एक ठराविक घटक आसतलो, माझी भूमिका मानपी एक ठराविक घटक आसतलो. हांव 100% लोकांनी माझी भूमिका मानूंक जाय अशें हांव अजिबात म्हणपाक शकना. सारकें. आणि त्या खातीर प्रत्येक संपादकाचो किंवा प्रत्येक पत्रकाराचो एक विशिष्ट चाहतो असता, एक विशिष्ट त्यांची वेवलायन जुळपी अशा पद्धतीचो वाचक वर्ग असता आणि तोच त्यांना मानतात. दुसऱ्या वाचक वर्गाक ताचे म्हणणे पटना. सारकें. हाचो अर्थ 100% वाचकांक तुम्ही समाधानी करपाक शकना. आता पत्रकारिता सर, तुम्ही जाणा की पत्रकारिता ही विचार प्रवाहांतल्यान सुरू जाल्लो प्रकार हा. बरोबर. एक ठराविक उजवी विचारसरणी, डावी विचारसरणी, सारकें. एक ठराविक विचारसरणी आणि त्या विचारसरणीची ती वर्तमानपत्रां आपापली भूमिका प्रखरपणान मांडप. ज्या लोकांक समाजातल्या ती विचार प्रणाली आवडटा त्या पद्धतीन तो लोक, तो समूह त्याच्या वाटेन वचप, अशा पद्धतीचो प्रकार तो. सो माझी पत्रकारिता तुमका आवडची ना, तुमची पत्रकारिता म्हाका आवडची ना, पण आम्ही दोघांच्या मताचो आदर करा, हे आमचें काम. अमेरिकेक भितर डायरेक्ट आमी तरी आतां ही आमकां न्ही हें चडशें बीजेपीच्या राज्यान चड जाल्या तटस्थ पत्रकारिता. तटस्थ पत्रकारिता म्हळ्यार तुका कळ्ळें, तुका सरकारची टिका करला. बरोबर. तटस्थ म्हळ्यार तटस्थ. हय. अमेरिकेक तशें ना. अमेरिकेक डायरेक्ट तांचे बाबा रिपब्लिकन तांचो पेपर वेगळो, दुसरे डेमोक्रेटीक तांचो पेपर वेगळो. हे थंय विचारधारा भूमिका घेवन पेपर चलयतात. एब्सोल्युटली. हळूहळू म्हाका दिसता हें येतलें. कारण आतां न्ही पयर जी जंतर मंतराक पयलीं एजिटेशन जालें आनी थंय सुरवातेक तर तांणी पळय पारंपारीक न्यूजपेपराचेर ज्या पद्दतीन गोदी मिडिया म्हणून हल्ले केले न्ही, ते तांकां सामकें लागपा सारकें. तांणी पत्रकारांक तर सामकें थंय पळय अक्षरशः हुशी घालून धांवडायले. नाही, एब्सोल्युटली. आता आयजूच सकाळच्या आमच्या कार्यक्रमांक आमचे संघटनेचे अध्यक्ष राजतिलक नायक तांणी एक नाराजी व्यक्त केली की उठसूट ते दिसा आंदोलन आझाद मैदानाचेर जाल्ले, थंयसरूय कांय जे आंदोलक भुरगे आसले तांणी गोदी मिडिया अशें म्हणटकूच अशें म्हणून कांय पत्रकारांक खिजोवपाचो प्रयत्न केलो. आता जो प्रामाणीक पत्रकार असता ताका दिसता की ते आपल्याकूच म्हटला. आता हे जर आम्ही लावून जर प्रत्येक जण जर स्वताक लावून घेतले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां पळचो पडटा. पण ताणें पळय गोदी मिडिया म्हणलें न्ही, ताजेर हांवें दिल्लीच्या व्हडले व्हडले लोक विश्लेशण करता आसून पळयलें. टायम्स ऑफ इंडियाची त्या दिसाची हेडलायन घेवन जे पद्दतीन पळय विश्लेशण केलें न्ही, ताजी टायम्स ऑफ इंडियान काम करपी लोकांक लज दिसपाकूच जाय. विश्लेषण जावपाकूच जाय. त्या भुरग्यांक आंदोलनाचो विशय जो आसा, नीटच्या विरोधात ते आंदोलन, सारकें, नीटाच्या संदर्भात पेपर लीक जालो, बाकीचे सगळ्यो गजाली जाल्यो. वर्तमानपत्राची भूमिका कितें आसपाक जाय की बाबा त्या विशयाक न्याय मेळोवन दिवपाक जाय. कितें घडलां तें तुमी, ते भुरगे कशें राजकारण करतात, तेंचे हे आंदोलन कशा पद्धतीन बेकायदा, हेंच्या ह्या आंदोलना फाटल्यान कशें राजकारण आहा, हेच विशय मुखेलपणान हायलायट करपाचो जो प्रकार काय नॅशनल मिडियान केलो. सो त्या खातीर ते खवळ्ळे. आता तांचो से जो आसा तो तांचो से तुमी मांडपाक जाय. आमी एक्झाम्पल म्हणून बरें जालें जेन्ना तांकां कळ्ळें की ही अशे तरेची पारंपारीक नॅशनल मिडिया आमची बातमी ब्लॅकआउट करता, आमची मिडिया दाखयना,
तेन्ना थंयच्यान बरे कांय नवे तयार जाले बरे मिडिया जाले आनी ते 100%. इतले पॉप्युलर तांकां लाखांनी व्ह्यूज मेळ्ळे. हय हाजे वयल्यान एक जाता की जर पारंपारीक मिडिया आमचे तुमचे सारके लोक हय जर आमी जर ही जो पळय नवो आवाज नवे तांचे उत्सर्गे जर आमी योग्य प्रकारे जर प्रतिबिंबीत करू शकनात तर ते नवे मिडिया घेवन येतले. 100% येतले. आम्ही बेदखल जातले तुमकां सांगता. एक्झॅक्टली. ह्या जेन झीच्या फुड्यान आम्ही बेदखल जातले. सामके. आम्ही फक्त उरतले जाणटेल्यांचे पत्रकार जे घरान बसून बाबडे पेपर चालतात आणि सबंद दीस पेपर वाचून काडटात पळय. सारके. समाजान जर बदल घडटलो, समाजातल्यो जर चुकीच्यो गजाली जर थोपवपाक जाय जाल्यार ह्या पिडयेक आमकां लिंक जावचे पडटले, कनेक्ट जावचे पडटले. आणि तांच्या पद्धतीन विचार करचो पडटा. एब्सोल्युटली त्यांच्या पद्धतीनूच आमकां विचार करचो पडटलो. आता फॉर एक्झाम्पल आमी घेवया फाटल्या फावटी जेन्ना हें वॉर सुरू जालें आणि वॉर सुरू जाल्या उपरांत ज्या पद्धतीन नॅशनल मिडियान भारतान कराचीन भितर सरलो, अफगाणिस्तानान भितर सरले, बॉम्ब केले, कराची काबीज केली. सारकें. म्हाका इतक्या थरापर्यंत फटींग Exactly. बाज पत्रकारिता Exactly. जर आसपाक शकता Exactly. जाल्यार म्हाका सांगा कितें म्हणून विचार करप. आणि मेन Exactly. स्ट्रीम मिडियाचं मागीर हें आणि उरलं ज्या कितें? ज्या पद्धतीन त्या वॉराचे पळय जें विश्लेशण इंटरनॅशनल मिडियान केलें न्ही, मागीर आतां इंटरनॅशनल मिडिया लिपून उरना न्ही. Absolutely. पूर्ण आमकां दिसता. सो आमकां खबर आहा ज्या पद्धतीन फटीच्यो बातम्यो लोकल मागीर- लोक दितात तर लोक विकतलेच सो हे जेन्ना ती पिढी पळयता तेन्ना ती हसतलीच न्हू आमचे. एक्झॅक्टली. हे कितें आता जेका बाबड्याक कांयच खबर ना तो म्हणटलो हय आं, जावं, मोदी कराची घेतले बाबा ताब्यान. तो हातीन मोबायल जो घेवन आसता तो जगार भोंवता. ताका सामकें. सगळें खबर आहा की जगार कितें घडटा आणि कितें सामकें. फटींग आणि हांव कितें पळयलें हे नवे पिढी आतां पळयल्यात ते पेपर वाचना. एक्झॅक्टली. ते पेपर वाचना पूण ते अद्यावत असतात. जे कितें चल्लां इन्फॉर्मेशन तांचे कडेन त्या क्षणाक पाविल्लें आसा. हय सो हाजो अर्थ असो की त्या पिढीक आमी बेजबाबदार तांकां कांय लागना समाजा पासून तुटल्यात अशें म्हणू शकनात. बरोबर. ते तितलेच जबाबदार आसात. तांकां देशाचें पडलें पळय न्हू जेनझी आंदोलनान भितर न्ही ते जय भीम हय. घोशणा दिताले म्हणजे आंबेडकराक ते लागीं हय. आसात. हय. तांणी सत्याग्रहाची कास धरली. ते हिंसक बरोबर. जावना. ना पोलिसांनी तांकां इतले मारल्यात बडयेक खेडे लावन तांचेर मारले बरोबर. तरी ते जबाबदारीन आणि सामके मोठ्या देशाच्या भक्तीन हांव म्हणटा तेय देशभक्तच 100%. तांकां आमी न्याय दिवंक कित्याक शकना. तांचे न्याय दिवंक शकना म्हणजे त्यांच्या कडे आता एक गजाल ह्या सगळ्या आंदोलनांतल्यान बरी जाली की सरकाराकूय जाणीव जाली की खंय तरी ह्या पिडये कडेन आणि सरकारा भितर एक व्हडलो गॅप आसा. आता तो गॅप भरून काडपाचो आटोकाट प्रयत्न केंद्र सरकार हो करता. गॅप जातलोच. किशोर म्हाका एक सांग तुजी वय आतां तूं आतां 50 कडेन पावला आनी ही पिढी आतां जवळ जवळ 20-23 वर्साची हय, पिढी हय. ना म्हणलं तरी एक जनरेशन गॅप आमचे भितर आसा. आसा 100%. ह्या जनरेशन गॅपाक लागून आमी ते कशे तरेन विचार करता हें कळूं शकना. बरोबर. अशे वेळार देशांतले पळय जे लिडर जेन्ना 70 वर्साचे हय, हय. 75 वर्साचे आसा ते कशे तरेन तांचे उत्सर्गे समजून घेतले. नमस्कार हेचे परिवर्तन आता हाय फ्रेंड्स हाय गाईज हेतून जालें ते करचे पडले. कित्याक पडले तर त्यांच्या लक्षात येयलें की बाबा ह्या पिडये कडेन आमी दुर्लक्ष करपाक शकना. आणि तेच तें कितें जालें की कॉलेजींतले प्रोफेसर्स हांचो सुद्दां तांचो कॉन्टेक्ट तुटलो. हय. कारण कॉलेजीन भितर न्ही अशे तरेचे अभ्यासक्रम फाटले एक 20 वर्सांनी आयले. VC कोण नेमले. VC एक विशिश्ट विचारसरणी बरोबर. आयले. प्रोफेसर ते नेमपाक लागले. प्रोफेसरांक सांगपाक आयलें की बाबा तुमी विद्यार्थ्या कडेन चड मेतेर जायनाका जावं. तुमी एक विशिश्ट सरकारचे प्रतिनिधी. जेन्ना प्रोफेसर आमचे वेळार प्रोफेसर हे भुरग्यांक लागीं आसताले. आमी स्ट्रीट प्ले करताले तेन्ना आमकां मार्गदर्शन करपाक मुखार येताले. आमचे विचार घडोवपा खातीर तांचो मदत आसताली. आतां पळय ती प्रोफेसर आनी विद्यार्थ्याचें नातें तुटलां. बरोबर. BC कोण तरी दिल्लीच्यान अपॉइंट जातात जे पूर्णतः वेगळेच विचार करपाक लागतात. हय, हय. आणि ताका लागून हो जो पळय तरुण वर्ग आहा तो अस्वस्थ आमकां दिसती पडटा. नाही ऍब्सोल्युटली. आता एक एक्झाम्पल आम्ही घेऊया. नीट पेपराच्या विशयातले हे सगळे प्रकरण आंदोलन. आता नीट पेपर लीक जालो आंदोलन जालें सरकारान सोमते बिल हाडलें. आता म्हाका सांगा बिल कशें हाडप आसता. बिलाचो पयलीं एक मसुदो तयार करपाक जाय. एक्झॅक्टली. तो पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर दिवपाक जाय. एक्झॅक्टली. ह्या पिढी कडेन चर्चा लोकां करप कडल्यान सुचोवण्यो ह्या पिडये कडेन चर्चा करप सारकें. तातूंत बदल करप आणि मागीर ते व्यवस्थित बिल हाडप तेचेर चर्चा करप आणि ते पास करप. बरोबर. 5 दिसांनी तुम्ही बिल तयार केलें आणि तुम्ही अशा पद्धतीन दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो की आम्ही नीटा खातीर कितें करता. सारकें. काल जेन्ना राहुल गांधी हेची प्रेस कॉन्फरन्स जाली ताणी एक इंटरेस्टिंग भितर मुद्दो मांडलो. ताचें म्हणणें आसा की ह्या बिलान ह्याच्या फुडें पेपर लीक जावचो ना हाची कांयच तरतूद ना. हे बिल कितें आसा जर पेपर लीक जायत जाल्यार पयलीं 1 वर्स शिक्षा आसली आता 10 वर्स शिक्षा जातली. म्हणजे हेचो अर्थ ह्याच्या फुडें पेपर लीक जायत रावतले. तुका एक्झाम्पल दिता मरे हांव.
गोवा युनिव्हर्सिटीन भितर तूं ते आमी एक प्रणव नायक म्हणून प्रोफेसरान केलो ताचे गोमंतकान पूर्ण पर्दावाश केलो तो चावयो दुसऱ्या प्रोफेसराचे काडटा त्या दुसऱ्या प्रोफेसराची कॅबिनां उक्ती करता थंय ताका एक तर टेबलाचेर दवरिल्ले क्वेश्चन पेपर मेळटात किंवा तो कंप्युटर उगडून ते काडटा आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिता इतलेंच न्ही तर वर्गान वचून ते पेपर बरयता आसतना ताका मार्गदर्शन करता. ना पूण ह्या प्रकरणान हांवें सामको मॅसिव्ह इन्व्हेस्टिगेशन केला. म्हाका पुरायपणान हे मुद्दे जे तुमी उपस्थित केला पळयात तेचे वास्तव आनीक भयानकूच आसा. हांव फक्त कांय टायमाची वाट पळयता, कांय गजाली म्हाका अजून मेळपाच्यो आसात. हो एक व्हडलें कारस्थान त्या प्रणव नायकाच्या विरोधान रचलेलें. हो तुजो पळय मुद्दो आसा हो तुजो जर तुजे कडेन जर माहिती आसा इमिजिएटली घेवन मुखार येवपाक कारण अर्धवट माहितीच्या आधाराचेर कारण म्हजे कडेन पत्रकाराचें काम दोन्ही सायडी येवपाक जाय. म्हजे कडेन जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो गव्हर्मेंटान एक म्हाका बरें दिसलें गव्हर्मेंटान तात्काळ RBS काणेबारकर निवृत्त जज ताचे मुखार एक कमिटी नेमली आनी ती विस्तृत कमिटी आशिल्ली. तातूंत भितर 6-7 मेंबर आशिल्ले आनी तांणी वचून भुरग्यांक मेळ्ळे. हे बघ लक्षात धर फक्त प्रोफेसराक आनी युनिव्हर्सिटीक मेळून ना. अशें जावंक शकता की प्रोफेसरच ताच्या वेस्टान उलयतात ते भुरग्यांक मेळ्ळे. ज्या पद्दतीन वर्गान वचून एक शिक्षक एका भुरग्याक मार्गदर्शन करता पेपर बरयतना दीस इज अ ब्लंडर. ना म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर तुमी ऑफकोर्स तुमकां ज्या पद्दतीन जे कितें मनीस किंवा जे कितें पुरावे म्हजे कडेन डायरेक्ट रिपोर्ट म्हजे कडेन ह्या कपाटान तो रिपोर्ट खरो म्हटल्यार सरकाराक सुद्धा मेळ्ळो नसलो तो तुमकां मेळ्ळो ना. सरकाराक दिवन आमी ज्या दिसा तुम्ही बातमी छापली हांवें शिक्षण सचिवाक फोन केलो तो रिपोर्ट तो आपणाला आपल्याक रॉंग तसं आयकय. त्या ज्या दिसा आमी रिपोर्ट छापला ताच्या 8 दीस पयलीं तो सरकाराक सबमीट केलो ना. तो सरकाराक ओके तो सबमीट केल्लो आसा. ह्या विशयाचेर आमी न उलयल्ले बरे कारण उलोवया सायड घेवन यो ना ना येस ऑफकोर्स माझी सायड घेवन येतलो जेन्ना माझ्या कडेन पूर्ण कारण कशें आहा अर्ध्या माहितीच्या आधाराचेर उडी मारप तो प्रणव नायकाचो इशू पेला इशू असो RBS खांडेपारकारान ज्यो सजेशन्स केल्या 10 त्यो म्हत्वाचे न्ही. पेपर कशे काडप पेपर कोण काडटलो पेपर खंय दवरप. युनिव्हर्सिटीन पेपर एकलो प्रोफेसर काडटाना आपल्या टेबलाचेर दवरून कंप्युटरार दवरून वता दीस इज अ ब्लंडर. आतां तुमकां एक सादी गजाल हांव सांगता. आमी पळया नीट पेपर परीक्षेचो आतां घोटाळो ही सगळी परीक्षा कसली ही शैक्षणिक परीक्षा म्हटल्यार तातूंतल्यान शैक्षणिक पात्रता तुमची ठरता बरोबर. शैक्षणिक पात्रता ठरल्या उपरांत जेन्ना करियर ठरवपाची परीक्षा जाता त्या परीक्षेचे लीक तर सोडू दा तेतून सगळ्यात ब्लंडर चलता. म्हटल्यार हांव नीट परीक्षा पास जालो सगळें पास जालो आनी म्हाजें करियर जेन्ना घडोवपाक हांव GPSC किंवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें आतां येयला. त्याच्या पयलीं डिपार्टमेंटल एक्झामी घेताल्यो बरोबर. कसल्यो त्यो एक्झामी त्या एक्झामीन ब्लंडर कोणाक पास करपाक जाय ताका पयलींच पेपर पावतालो तो पेपर बरे नासतना खाली पेपर सोडटालो. फाटल्या 10 वर्सांत 157 वेळा पेपर लीक जाल्यात. 157 ही आकडेवारी नॅशनल ब्युरोन छापल्या. सो 157 वेळा कंट्रोवर्सी जाल्यात. तातूंत भितर कांयच प्रूव जावना. तातूंत भितर कमिटीचे रिपोर्ट आयले ते तशे दवरून दिल्यात परत. तेच सांगता तुका RBS खांडेपारकारान जे युनिव्हर्सिटी वेगवेगळे दोंगापोंगा दाखयली ताचेर युनिव्हर्सिटीन कांयच एक्शन घेवना. सरकारान एक्शन घेवना. खंयच्याच बाबतीन एक्शन जायना. तितलोच विशय जालो का आतां रिकमेंडेटरी बॉडी कितल्योशेच आसात. एक्झॅक्टली खंयच्या रिकमेंडरी बॉडीचे सरकार आयकता लोकायुक्ताचे आयकना जाल्यार आनी कितें. सो गजाल कशी जाणा गोवा युनिव्हर्सिटीची गजाल आयली VC म्हण येतात ते VC थंय इंटरफेअर करतात. तो केरळायट गव्हर्नर आसतना 4 आपले केरळायट मेंबर जे हायर सेकंडरीन शिकोवपी आशिल्लो ताका तो युनिव्हर्सिटी लेवलाच्या एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलान घालता. बरोबर. आनी कोण ताचेर उलयना. इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून एक केरळायट मनीस तो केरळायट म्हणटा तो केरळायट म्हणटा. सो ह्यो सगळी ही जी ब्लंडर चलताली हाजेर न्यूजपेपरान जे प्रत्येकाचें आकलन तुवें म्हणलें आपल्या प्रणव नायकाचें वेगळें इन्फॉर्मेशन आसा आमचे कडेन वेगळे आहा आमचे कडेन तो रिपोर्ट आसा. आनी वर्तमान तुमी तुमची भूमिका मांडपाक
तुम्ही फ्री आसा, एक्झॅक्टली त्याची दुसरी भूमिका मांडपाक तो फ्री आसा. आता ताका अकाउंटेबिलिटी आसची पडटली. एक्झॅक्टली निमणे दोनूय कडेन युक्तिवाद जाल्या उपरांत कोण बरोबर कोण चूक ही लायन थरतली. एक्झॅक्टली. सो इश्यू हातूंत भितर वर्तमानपत्रां मिडिया हांकां एग्रेसिव्ह जावन हे सगळे प्रश्न धासक लावचे पडटले. कशें आहा, जेन्ना एक पार्टीची राजवट चड काळ टिकता तेन्ना एक जे पळय लोकशाहीचे वेगवेगळ्यो संस्था आसात त्यो विकन जायत रावतात. एब्सोल्यूट. आता सर एक्झाम्पलच आमी दिवया. एक आमच्या लोकशाहीची पद्धत कशी आहे, 3 प्रमुख स्तंभ आणि त्याच्यानंतर मीडिया हो चौथो स्तंभ अशें आमी स्वताक मानतात. त्याका काय ना, कोणी जर सांगीत खंय हांव दाखय म्हणून खंयच ना, जाल्यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ह्या एका गजालीचेर. आता कितें आसलें की पंतप्रधाना सारको सर्वोच्च पदा वयली व्यक्ती ही चौथ्या स्तंभाक सामोरे वचप ही एक चॅलेंज आसताली. कारण सगळ्या पद्धतीचे प्रश्न तुमचेर जेन्ना मारतात त्या प्रश्नांक उत्तरां दिवप ही अकाउंटेबिलिटी. आमी इमॅजिन करपाक शकता 2014 केंद्रान भाजपाचें सरकार येयलें जाल्यार अजूनय बीन पंतप्रधान मिडियाक सामोरे वचना. पंतप्रधान एक तर्फे आपले व्हिडिओ काडटा आणि ते लोकां मेरेन पावतात. माझ्या इतकेंच म्हणणें की तुम्ही सगळ्या आव्हानांक जर तोंड दिवपाक शकता जाल्यार त्या पत्रकारांक सामोरे वचपाक पंतप्रधान कित्याक धाडस करिना? कित्याक? म्हणजे एक तर तुम्ही पत्रकारांक मानीत ना म्हणून कदाचित तुम्ही ते धाडस करिना आसतले, किंवा तांच्या प्रश्नाची उत्तरां तुमकां दिवपाक जायना म्हणून तुम्ही ते धाडस करिना आसतले. हो जो एक ट्रेंड आसा. एक गजाल जाल्या, एक लक्षांत धर तूं, हें जर खंयच्याय वेस्टर्न कंट्रीज किंवा अमेरिकेक जाल्लें की थंयचो मेन फुडारी पत्रकाराक सामोरे वचना, लोकां कडल्यान एक रिएक्शन येवपाचें. एब्सोल्युटली. कितें जालां, मोदी अशें करता आसतना लोकां कडल्यान रिएक्शन येना. जालां कितें जाणां की पत्रकारिता जी आयची पत्रकारिता जिका आमी पारंपारीक पत्रकारिता म्हणटात ही क्रेडिबिलिटी गेल्या. सो एका तेंपार पत्रकारान कितें म्हणटगीर सकयल 200 लोक येताले. हें आमी गोमंतकान पळयलें न्ही. माधव गडकरीन आव्हान केल्ले लोक येताले. आमचे आठवलेन हें केलां. अशे तरेन गोंयांत राजेंद्र नारायण हेराल्डान भितर जी पत्रकारिता चलताली सामकें आक्रमक कशे तरेची पत्रकारिता, कोंकणी आंदोलनाक दिशा दिवपाचें काम हेराल्डान केलें. सो हें सगळें पार्श्वभुमीचेर आज 25 वर्सां नंतर समज देशाचें जर पळयत न्ही जाल्यार प्रायम मिनिस्टर जेन्ना मिडिया कडेन उलयना तेन्ना लोक थंय समर्थन करतात. हें कितें? बरोबर. कारण क्रेडिबिलिटी जी आशिल्ली ती क्रेडिबिलिटी हळू पत्रकारितेन वगडायली. आनीक हांवें म्हणलें तशें आतां गोदी मिडिया म्हणून जे पळय सरसकट पळय ताजेर एक छाप मारला तोय सारको न्ही, पूण तातूंतल्यान भायर सरून एक नवी पत्रकारिता तयार जावपाचें एक आव्हान आमच्या मुखार एक सामकें ज्वलंत. म्हाका दिसता हें आव्हानूय न्हू, ही गरज म्हटल्यार अशी गरज की ही जर आमी वळखूंक ना जाल्यार आमीच नामशेष जातले. ती पत्रकारिताय उरची ना आणि ते पत्रकारूय उरचे ना, ते ऑटोमॅटीक ह्याच्या वयल्यानूच वयतले. बरोबर. कारण आता वेळ येयल्लो आसा. आता कशें जालां, पत्रकारिता म्हटल्या उपरांत तुम्ही जशें सांगलें की बाबा वेगवेगळे व्ह्यूज आयज प्रत्येकाचो इंडिपेंडंट प्लॅटफॉर्म तयार जाल्लो आसा आणि तो मनीस आपल्या ज्ञानाप्रमाणे आपल्या अकलेप्रमाणे तो त्या गजालीचें विश्लेषण करता. बरोबर. आता तितून अचूक विश्लेषण कोण करता हेची पाखरणी आयज लोक करपाक लागल्या. सर आमी कितें जालां, पारंपारीक म्हणटा तशें आमचें काम केलें, बातमी रवीश कुमार कसलो बेस्ट एक्झाम्पल. रवीश कुमार पारंपारीक मिडियांतल्यान जेन्ना ताका त्रास जालो तेन्ना भायर सरलो, ताणें इंडिपेंडंट पत्रकारिता केली. आज तो म्हाका दिसता पारंपारीक पत्रकारितेन काम करता हे परत चड जोडटा. एब्सोल्युटली. क्रेडिबिलिटी ताणें वाडयल्या, ताका आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळो. सो ही सगळी पळय जे कितें आतां देशांतलें वातावरण आहा न्ही, लोकांक कशें कन्विन्स करप. जेन्झी जर भायर सरून जर आक्रमक आवाज उठोवन जर आपलो एक नवो प्लॅटफॉर्म तयार करता, आपली एक भूमिका मांडटा, ती लोकांक तांच्या आवय बाबायक सुद्दां पटपाक लागल्या. कितलेशे जे पळय व्हिडिओ येवपाक लागले, आवय बाबा म्हणटा अरे ह्या भुरग्यां कडल्यान अशी अपेक्षा नाशिल्ल्या, आमकां कळनाशिल्ली बुद्धीमान जबाबदार पिढी. बरोबर. सो ही म्हाका दिसता ही जेन्झी पिढी आतां आमकां शिकयतली. 100% शिकयतली. ते आमकां शिकयतली. तुमी जर आमकां जे पळय आकलन आसा तें आकलन योग्य पद्दतीन जर तुमी मांडनात जाल्यार तुमकां आमी बेदखल, तूं शब्द बरोबर बेदखल ना. दिस इज पॉवर ऑफ नॉलेज. नाव पॉवर ऑफ नॉलेज एलाइड विथ टेक्नॉलॉजी. एक्झॅक्टली. त्या खातीर ते डबल पॉवर जाल्ले आसात. त्यांच्या पॉवरा कडेन आमची पॉवर ही चॅलेंज जावपाक शकना. आणि त्या खातीर सो पत्रकार म्हणून
म्हाका दिसता आमी दोगी जाण एका निष्कर्शाचेर निमाणे कडेन येवं शकतात की हे जे पळय जेन्झी आंदोलन चलना ते जरी पेपर वाचना असले तर ते वेल इन्फॉर्म्ड एब्सोल्युटली दे टेक स्टँड जे खुबशे पत्रकार स्टँड घेवपाक दितात बरोबर आणि जे ताणें आपल्याचेर ते जो पळय तो गोदी मिडिया म्हणून जो पळय स्टँड आशिल्लो तो तांकां लागलो चिंतलो कारण ते बेजबाबदार जशें टायम्स ऑफ इंडियाचेर दिल्लीन खूब टिका जाली ताणें घेतिल्ल्या स्टँडाचेर ह्या इलेक्शनाक तो अशे तरेचे जे पळय कितें आतां चलतलें हाजे कडेन आतां जेन्झी बारीक नदरेन पळयता आमी म्हणटाले समाजातले विचारवंत बारीक पळयतात शिक्षक पळयतात ते शिक्षकांनी प्राध्यापकय बेदखल जाले सो आता जेन्झी म्हणजे आमचे परस ल्हान पिढी आता आमकां बुद्ध शिकोवपाचें ना बुद्ध म्हणजे आता सरळ सरळ आमचें वस्त्र हरण जावपाचें आसा करेक्ट कारण पयलीं कशें जातालें की पत्रकाराचेर टिका करतना मातसो सेल्फ कॉशियस जातालो की म्हाजो हें न्हू तो बरोबर त्यामुळे तेचेर आपूण कित्याक उलोवं आयज आमी जर कितें चुकता आनी आमी खंयसरूच जर कोणाच्या फेवरान आसात नाजाल्यार कोणा कडल्यान तरी कितें तरी घेवन आमची जर आमी पत्रकारिता करता जायत जाल्यार अक्षरशा चीरफाड करपाक ह्या जेन्झीक मात्तूय टायम लागचो ना आनी तांकां तांचे कडेन न्ही कसलोच विभूती ना. ना हो व्हडलो तो बरो ताका बरो सांबाळून घेवपाक काय ना दे आर व्हेरी व्हेरी ब्लॅक एंड व्हाईट ब्लॅक एंड व्हाईट ते सारके ग्रे एरिया ना ना कळ्ळें तुका? सो ते सारके ठाम आसात आनी ते अभ्यास करून उलयतात कारण तांकां एक लेगसी एक नवीन निर्माण करपाक ते लागल्यात म्हाका दिसता आमी ह्या बदलाचें स्वागत करया 100% आणि आमचो देश अख्ख्या संवसारान सगळ्यात यंगस्ट देश आणि त्या खातीर जेनजीची खरी ताकद ही आमच्या देशानूच आसा आणि हीच जेनजी देशाचो फुडार ठरयतली व्हेरी गुड आणि त्या जेनजीक योग्य दिशा कशी मेळपाक शकता हाच्या खातीर पत्रकार म्हणून आमची भूमिका आमी योग्य पद्दतीन वठोवची पडटली व्हेरी नायस म्हाका दिसता पत्रकारिता दिसा आज आमी हे वेगळे सामाजीक राजकीय शैक्षणीक हे सगळे प्रश्नाचो एक आढावो घेवपाचो प्रयत्न केलो म्हाका दिसता हातूंतल्यान आमी कांय शिकतले 100% आनीक आमी शिकले जाल्यारूच आमी उरतले Yes. वाचून उरतले 100% आमी शिकले जाल्यारूच आमी उरतले सो थँक्यू किशोर आमी एक पत्रकारिते दिसा एक स्वाभावीक अशे तरेची चर्चा जावपाक जाय जी खूब जायना फक्त पत्रकार गोंयानूय भितर हांवें पळयलां हाका धरलो ताका धरलो सरकारी कर्मचाऱ्यांक हाडले तांचे सत्कार केले हें कित्याक चल्लां म्हणून कळना सरकारी कर्मचाऱ्यांचो धरून सत्कार पत्रकारांनी करप हें पत्रकार दिनाक हें कितें चल्लां पूण एनी अशे तरेची चर्चा जावपाक जाय आनी पत्रकारांकय तातूंतल्यान थोडे तरी उद्बोधक अशें कितें तरी मेळचें आनी तरुण पिळगेक एक संदेश दिलासो की आमी तुमचे वांगडा आहात बरोबर येस इतल्यान ही कार्यावळ सोंपयता थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही